अमेंडमेंट हाडला. आता ह्या अमेंडमेंटान 39A म्हणून चेंज ऑफ झोन म्हणून घातला. चेंज ऑफ झोन 30 दिसांचो पिरियड ऑफ टायम आनी कितेंय चेंज ऑफ झोन करूंक शकता म्हणटा. इको सेन्सिटीव एरिया सोडून कितेंय म्हटल्यार खंयचोय जो लँड आसा, आयज प्रत्येक जो जागो आसा तो खूब गरजेचो आसा आनी तो जागो सेफगार्ड जावपाक जाय. आतां ही एप्लिकेशन वयतली कोणाक बोर्डाक वयतली आनी तितून अशेंय घातलां की रिजनल प्लॅन जो रिजनल प्लॅन आसा जावं ओडीपी आसा, हे ओडीपीचीय गरज ना म्हणून. म्हटल्यार रिजनल प्लॅन जाय कित्याक तशें जाल्यार हेजी गरज ना. आनी ह्या अंडर सेक्शन 39A हितून समज गरज ना नाल्यार रिजनल प्लॅन कित्याक जाय, ओडीपी कित्याक जाय, ती ओडीपी ओडोवपाची पडली. कारण आयज प्रत्येक कडेन जे जागे जे आसा आमचे दोंगर आसा, शेतां आसा, भाटां आसा, हे काबार करून उठलेले आसा. मिनिस्टराक लास्ट टायमूय सांगलेले आमच्या एक कॉन्स्टिट्युन्सी एक प्रोजेक्ट येता, तो प्रोजेक्टाचो फॉरेस्टान आसा, त्या फॉरेस्टान सेटलमेंट झोन केल्लो आसा आनी सेटलमेंट झोन करून तांकां परमिशन दिली. आतां अशें जाल्लें आसा की तांकां शोकॉज नोटीस काडलेली गेले ते फावट 500 करोडाचो स्कॅम म्हणून मिनिस्टरान सांगलेलें. आयज त्याच जागो मिनिस्टरान डिपार्टमेंटान तांकां परमिशन दिली, शोकॉज नोटीस फाटीं घेतली, रिवोक केली. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन हो फॉर एग्जाम्पल हो एक आसा. तशेंच आयज हें जावपाक जाल्लें की 70चे जागे आसा, आयज कितलेशे 70 जागे आसा ते लोक रावल्या थंय तेंच्या नांवार येवपाक लागून कितलेशे जागे, पण अजून पर्यंत त्या जाग्यांचो सुटावो अजून पर्यंत जाल्लो ना. पण ही असली ती अमेंडमेंट आसा 39A. स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक दी, तांकां भायर उलोवं. स्पीकर सर एक आरजी लोकसभेक रावता म्हणून स्टेटमेंट केले. स्पीकर सर एक मिनिट काबार करता. स्पीकर सर अमेंडमेंट आसा एका जे कितें उलोवंक जाय तुका उलोवपाक गोंय काबार करपाक गोंयकारांक जागो उरपाक ना. आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा जो जाग्याची रेट आसा 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख 2 लाख स्क्वेअर मिटर पासून जाल्ले आसा. कित्याक टीसीपी डिपार्टमेंट ऑफिस ठरलेलो आसा आनी असले कायदे हाडटा हे गोंय काबार करपाक, गोंयचो सर्वनाश करपाक लागून गोंय. स्पीकर सर हे फाटी घेवपाक जाय, हो डिमांड आसा आमचो. कारण असले जाल्यार गोंय उरपाचें ना. स्पीकर सर निलेश गावरान